Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sharala bare bare baba bala bashe bara 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 bara. Riba ba 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 riba la shabala bara bara bari kara. Shikara basha bara 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 bara. Libiri biri 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 biri. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Riba ba 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 riba riba ba ba la basha bara 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 bara. Biri 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 biri. Shara la 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 riba riba ba ba ba.
Praise God. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Live दिला सिस्टर. वही लाइव दिला. Okay. Start करी जाएगी. वही स्टार्ट कर. Praise God. Thank you, Jesus. Arkan Jesus. Makada Papa. Arkan dita Papa. Papa, तुवे आमकां ह्या संजेच्या वेळार तुझ्या आत्मीक काना खातीर आमकां तुवें सांगाता हाडलाय बापा. आमी केदाळा आत्मीक रितीन घट जाता. आत्मीक रितीन आमी केदाळा बलिश्ट जाता. केदाळा आमी संवसारांत जैत व्हरूंक शकता. कित्याक म्हळ्यार आमी केदाळा आत्मीक रितीन बलिश्ट जाता. केदाळा आमचो भावार्थ वावुरता. बापा, तुका अर्गां दिता बापा. आमकां तुवें खंय आसल्ल्यांक आमकां तुवें सांगाता तुज्या सांगातपणांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात ताच्या एकवटांत तुवें आमकां सांगाता हाडलाय बापा. बापा, आमचे हांव फावो आसांगी आमी फावो आसांगी नांगी म्हणून तुवें तें चिंतूनाय. पूण तुजी भुरगीं म्हणून तुवें लेखून तुवें आमकां तुज्या पुताच्या एकवटांत तुवें आमकां तुज्या सांगातपणांत हाडलाय. बापा, ताचे वरवीं वर्तें तुवें प्रत्येक आमकां एक मजतदार दिवनी तुवें आमकां संवसारांत कितेंच उणेपण नासतना जियोंक तुवें आमकां फावो केलाय बापा. बापा, इतलें व्हडलें कार्य तुवें तुज्या भुरग्यांक केलाय बापा. कित्याक तुजें उतर सांगता एक आवय विसरत तरी तूं आमकां विसरनाय. कित्याक तुवें आमकां संवसाराच्या स्थापने आदींच तुवें आमकां विंचलाय. आनी आमी मस्त मोगाची म्हणून तुवें आमकां तुज्या त्या उतरां मारिफात आमकां कळयलाय बापा. बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा, ह्या वेळार आमी तुज्या प्रेझेन्सांत रावूंक तुज्या उतरा विशयंत ताची समजणी जोडूंक तुज्या पवित्रत्म्याचो आदार तूं दिवन आसाय बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा, ह्या वेळार कितें अडखळी आसात त्या हर एक अडखळीक हांव जेजूच्या नांवान फरमायतां. तुमकां हांगा कसलोच अवकाश ना. कित्याक हांगा देवाचें उतर, देवाचें प्रेझेन्स, जेजू क्रिस्ताचो एकवट आनी पवित्रत्म्याचें सांगातपण हांगा मेळून आसा बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Amen. Praise God. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise God. ओके. आमी संवसारांत आमी जियेतना आमी संवसारी रितीन चल्ल्यार आमी लोकांक मानवता. पूण आमी संवसारी रितीन तावन भायर आयल्यार आमी देवाक मानवता. संवसारी रितींतावन भायर येवचें म्हळ्यार संवसारांतावन भायर वचचें न्हय, पूण आमी आत्मीक रितीन
आत्मिकपणांत आमी जियोवचे जावन आसा. त्या खातीर आमचें जिवीत केदाळे भावार्थ्यांचें जिवीत जायचें म्हणून आमकां देवाचें उतर सांगता. तरी आमी संवसारांत जियेल्यार आमकां कितें सांगता म्हणून आमी एक काडया. आमी लूक 6:26 काडया आमी. Praise God. Praise God. Six 26. वाची जगी ब्रदर. सिस्टर वासा सिस्टर. हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यान तांच्या पुर्वजांनी पोटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुगारले. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise God. हांगा म्हणटा हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक. कित्याक आमी आमचे संसाराचे रिलेशनशीप म्हळ्यार आमी एकामेका मनशांक मानवचे बरी आनी आमच्या संसाराच्या रितीन चलचें. संसाराच्या रितीन चलचें म्हळ्यार आमी आमच्या मना प्रमाणे चलचें. आमच्या मना प्रमाणे चलचें म्हळ्यार आमच्या पंचेंद्रिया प्रमाणे चलचें. सो आमच्या मना प्रमाणे चलचें, पंचेंद्रिया प्रमाणे चलचें, पूण तें संवसाराक बरेंपण लागता. आमी कितेंय संवसारांत करता. एग्जाम्पल आमी कितेंय एका मनशाक नाजाल्यार एका संघ संस्थाक नाजाल्यार आनी कोणायकी आमी दान धर्म करता, नाजाल्यार आनी कितेंय आमी बऱ्यो करण्यो दिसच्या रितीन करता आनी त्यो आमकां संवसारांत त्या दान धर्म करच्या मनशाक आनी ती संवसारी रितीन बऱ्या कामां करच्या मनशाक संवसार ताका शिफारस दिता आनी संवसार ताका सन्मान करता. पूण तो केदाळा देवाच्या राजाक थंय परतता. तो आत्म्यान जियोंक सुरू करता. देवाच्या उतराची ताका जाणवाय येता. देवाच्या शब्द जेजू क्रिस्तान सांगिल्ल्या प्रमाणे, जेजू क्रिस्तान आमकां दाखयल्या वाट्या प्रमाणे तो चलोवंक चलता. केदाळा ताका संवसारांतावन मेकळें जायचें पडटा. केदाळा तो संवसारांतावन मेकळो जाता. केदाळा ताका एक एकसुरपणाचे जिवीत भोगीचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत आमी दिसच्या रितीन आमच्या दोळ्यांक दिसचें, आमच्या कानाक आयकोवचें, आमच्या कुडीक धदोसकाय भोगचें, ह्या संतींत आमी संवसारांत जियेता. कित्याक म्हळ्यार हांगा हर एका मनशांतल्यान आनी एका मनशाक एप्रिशिएशन आनी तें जावन आसा आनी कितेंगी म्हळ्यार सन्मान कार्य ह्या संतींत आमचें जीवन वेता. त्या खातीर हांगा लुकाच्या सुवार्तेंत म्हणटा हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फडकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुगारलें. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतराची कोण जाणवाय दिता, देवाच्या उतराची समजणी कोण दिता आनी तो देव नितिकाल चलता, ताका संवसारांत जियोंक मस्त कश्ट आसा. कोण संवसाराच्या रितीन प्रवाद करता, संवसाराच्या रितीन सांगता, संवसाराच्या रितीन उत्तेजन करता, तो मनशांक वेग्गी लागीं जाता आनी तो मनशांक थंय लोकां मोगाळ जाता. पूण देवाच्या राजांत दुसऱ्यांत आसा. देवाचें राज संपूर्ण रितीन तें आत्मीक रितीन आसल्यान
मनशान आत्मीक रितीन जियेल्ल्याक मात्र ताका देवाच्या राजांत ताका एक देवाचो भुरगो जावचे एक हक्क मेळटा ताका. आता आमी जॉन 15:18 काडया. त्या खातीर आमकां संवसारांत जियोंक देवाच्या उतरान आसल्या मनशाक, देवाच्या संबंधांत आसल्या मनशाक संवसाराचे जिवीत कश्टांचें जाता. प्रेज गॉड. वाचतात गे सिस्टर. संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमच्या की पहिले म्हजो ताणें द्वेष केला म्हूण उगडास दवरा. प्रेज गॉड. हांगा देवाचें उतर जिजू क्लियर म्हणटा. हांगा संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमच्या की पहिले म्हजो ताणें द्वेष केला म्हूण उगडास दवरा. त्या खातीर खंयच्याय मनशाक तो देवाच्या राजांत काम करता जावंक पुरो, देवाच्या उतरान आसा जावंक पुरो, तो कोणाकी चड वर्साना जावंक पुरो, तो समाजींत तो एक सुरी जिणी जियेता जावंक पुरो, पूण संसार ताचो द्वेष करता. कित्याक म्हळ्यार तो सोसायटींत बाकीचे संवसारांत कशे मनीस आसात त्या प्रमाणे तो बरसना. कित्याक हर एक खंय संवसारी रितीर त्यो करण्यो आसात संवसारीच्यो, त्यो ताका त्यो स्विकार करूंक जायना. त्या खातीर संसार ताचो द्वेष करता जाल्यार, संसार आतां त्या मनशाचो द्वेष करता जाल्यार ताचे वरणी पयले तो जिजूचो द्वेष करता म्हणून हांगा सांगता. त्या खातीर आमी कितेंच आमकां द्वेष करतात, आमकां कितें आमच्या विशयांत उलयतात, आमकां सोसायटींत पयस दवरतात, आमकां कुटुंबांत पयस दवरतात, वा आनी कितेंय करतात, आमी कितेंय भिवचें नाका. कित्याक आमचो स्वामी आमचे सांगाता आसा. कित्याक हें उतर हांगा म्हणटा, तुमच्या की पहिले म्हजो ताणें द्वेष केला. त्या खातीर आमकां आमी संवसारी रितीन आमी बगूंक पुरो. आमकां एक सुराय, आमकां एक तांणी सपरेशन केलां, आमचे विशयांत नाका जाल्ले ते उलोवन आसात, वा नाना तरेचे कितेंय संवसारी रितीन कितें आसा तें आमकां बगूंक मेळटा जाल्यार आमी कितेंय आमी तातूंत कळवळजें म्हणून कांय ना. त्या खातीर हांगा फिलिपियन्स 2:3 काडया आमी. फिलिपियन्स 2:3. स्वार्थाक पडोवन वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार खालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. प्रेज गॉड. त्या खातीर हांगा देवाचें उतर म्हणटा आमकां, स्वार्थाक पडोवन वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार ही संवसाराची दौलत, संवसाराचे कितें आसा ते हर एक संगती आमकां तात्कालीक. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा, आदर्श आसलें तें शाश्वत, आनी कितें तें आमकां दोळ्यांक दिसता तें आमकां थोड्याच काळाक म्हणटा देवाचें उतर. त्या खातीर हांगा म्हणटा, स्वार्थाक पडोवन आमकां हांगा आतां जायचे आनी आमी हांगा जोडिचे, आमकां व्हडलो मनीस जायचे, आमी संवसारी रितीन आमी ग्रेस्तकाय आपणायचे, आनी आमी ह्या संवसारी रितीन आपणावन हांगा आमची दौलत आमी केल्यार आमी कितें जोडटा संवसारी रितीर तें हांगा पोकळ म्हणटा. आमी स्वार्थ आमचे कडेन सोडले बरीत आमचे कडेन पोकळ दौलत चडटा. म्हाका जाय, म्हजें
हो म्हजो जागो, हे म्हजें. एक एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार एक थोडे मस्तू आस्तबदीक आसले मनीस एक पेल्या घराक वचोंक एक वाट दिवंक ते एग्रीनात. एक मारोग इसारल्यार एक मारोग करूंक आमकां इल्लो जागो दिया म्हळ्यार व्हडले व्हडले प्रॉपर्टी आसले मनीस बिलकुल राजी नात. पळय आमचो स्वार्थ कैमसर आसा. आमी स्वार्थ म्हळ्यार आमी आमकां मात्र करीचे, आमचे खातीर मात्र आमी फायदो करून घेवचे, आमी मात्र व्हड जायचे, आमी मात्र ते अनुभव करीचे म्हणून. केदळा जिजू जिजूचे हे जाल्या उपरांत संवसारीचे कुर्सार मेल्या उपरांत केदळा जुआंव आनी पेद्रू शुभ वार्ता प्रगट करतना केदळा ते सुरविल्ले क्रिस्तांव आपले कितें आसा आस्त बदीक ते एकाडे हाडन त्या जाग्यार ते हेरांक वांटताले आनी ते आपले म्हणून ते करिनातले, ते आमचे म्हणले सगळ्यांचे. आनी तूं सगळ्यांकी आमकां बरेपण आसा, आमी केदळा हे वांटाव नातल्याकी मेळटा, हे तांचो मनोभाव आसलो. पूण आतांच्या परिस्थितीर आतां पळोवंक गेल्यार हे संपूर्ण रितीर उलटें जालां. आपल्या स्वार्थाक पडोवन पोकळ दौलत मनीस आतां करनासा. कसलेंच तुम्ही करिनाकात म्हणून हांगा म्हणटा. बगार खालत्या मनाचे, आमी खालत्या मनाचे जाल्यार मात्र आमी असल्यो संवसारीच्यो संगती आमी त्यो कितें त्यो मनशांक दुसऱ्यांक अन्याय करता, दुसऱ्यांक पाड करूंक सांगता, त्यो संगती आमी सोडूंक जाता. खालत्या मनाचे आमी केदळा जाता केदळा मात्र. कित्याक जेजू सुमेत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो. ताणे बापान दिल्ल्या हर एका संतींत तो तो खरोच तो देवाचो मोग ताणे ताचे मारिफात लोकांक वांटलो. त्या खातीर तो खालत्या मनाचो जालो. ताणे कितेंच करूं ना म्हणले बरी कांय ना. कित्याक ताणे इवन मस्तू अजापां केली, मस्तू लोकांक बरें केलें, सगळी केलें. पूण ताणे एक उतर म्हणलें आसा थंय, म्हजे वरणी वर्ती कामां तुमी करतल्यात. ताणे सांगो ना हांवूच वर्ती कामां करता. म्हजे वरीस तुमी कामां करता, ताचे वरणी वर्ती, म्हजे वरणी वर्ती तुमी कामां करतल्यात म्हणून जिजून सांगला. कित्याक तो आमचे तावनी ल्हान जालो. सगळी पृथ्वी ताणे रचल्ली, आकाश पृथ्वी भूमी हर एक ताणे रचल्लें. पूण तो संवसाराक येताना एक गरीब जावन आयलो. कित्याक आमकां क्रिस्त करचे खातीर. तो दुर्बळ जालो आमकां क्रिस्त करचे खातीर. त्या खातीर ताचे खालते मन, ताचे विधेयपण ताणे हर एकल्यान थंय वांटलें. त्या खातीर हांगा म्हणटा बगार खालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण लेखा म्हूण. आमचे वरणी बरी म्हणून आमी लेखीचे. केदळा मात्र आमी संवसारांत देवाचे राज प्रगट करच्यांत आनी देवाचे राज हेरांक वांटच्यांत आमकां कितेंच उणेपण भोगना. ताचे उपरांत म्हणटा तुमचोच स्वंत आदाय पळयनाकात, बगार हेरांचेय बरेपण तुमी सोदा. आमी कालें करता, आमकां कितें इन्कम येता, आमकां कितले चड आनी चड येता, ह्या प्रमाणे आमचे मन आमी सेट करता आनी त्या प्रमाणे आमची चिंतना आमी करता. बगार हेरांचेय बरेपण सोदा म्हणटा आमकां.
आणि तुमचे मन नेक्स्ट वर्स 5 तुमचे मन क्रिस्त जिजूचे मन जावन दी. आमकां संवसारांत आसात सबार समस्या आसात. संवसारांत आमी केदाळ आमी त्या समस्या वयर आमचे फोकस करता, केदाळ आमकां समस्यांतच आसता आमी. केदाळ आमी समस्या वयर आमी फोकस करिना, केदाळ आमी हे आमकां सत आमी जाणा जाता, केदाळ आमी समस्येंतावन भायर आमी कशें येता म्हणून आमकांच कळना. आमी नेक्स्ट एक स्क्रिप्चर गेल्या जॉन 10:20 गेल्या. तांचे मदले सबार ताका देंवचार लागला, ताची मोत फिरवल्या, ताका कित्याक तुमी खाण दितात अशें म्हणाले. प्रेज गॉड. कित्याक पळया हांगा तो आत्मीक रितीन खंयचो मनीस उलयता, देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयता, ताका ते येस उतरांनी वलायतात. आतांचो संवसार जाल्यार वैगी पळयात. तो समान आसयबा, तो कोणाय कडेन उलयना, तो कोणाय कडेन बरसाना. आता एक मनीस संवसारांत नाना तराचे मनीस आसात वैगी, आनी संवसारांत तुका सडावत मनीस आपले कितें आमकां हांवें वडोल सांगले बरी नांव जायचे, नाजाल्यार म्हजी एक आयडेंटिटी जायचे संवसारांत, हांव एक व्हडलो मनीस जायचे, त्या प्रमाणे आमी मनीस चिंता. त्या वेळार तो मनीस त्या मनशा समें बरसून तो देवाचें उतर दिवंक नाजाल्यार जेजू क्रिस्तची शिकोवन तांच्या मदें वांटूंक गेल्यार तांकां ह्याच उतरांनी ते सांगतात. हे हांगा जेजू की अशांततांनी सांगल्लें आसा. त्या खातीर आमी कितेंच देवाचें उतर दितना आमी कांय तली उतरां आयल्यार आमी गण्य करूंक वचोन आसा. आमकां सबार जण म्हणटात ते अशें आसयबा, ते अशें त्या ग्रुपाचे, ते ह्या ग्रुपाचे. आमकां गरज ना ग्रुप. आमी जेजूक सत मानले आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जिवचे मनीस. त्या खातीर आमकां कितेंच उणेपण भोगूंक आमचो सोमी आमकां सोडिना. त्या खातीर आमी एक्चुअली आमी हातूंत दोन आसा, आमी जेजूचे शिस आनी एक बिलीवर म्हणून. बिलीवर म्हळ्यार आमी खाले म्हणयत वय सतमानचे आनी जस्ट एक नेम सेक. बिलीवर म्हळ्यार तो चड हातूंत वचना. कितें तो आयकता ताचे इतल्याक दवरता तशें आसता. डिसायपल म्हळ्यार कशें आसता? प्रगट करता. प्रगट करता. जेजूवर तो कितें आयकता तो ताच्या कार्याक घालता. तो पयले ताचे थंय कार्याक घालता आनी तो दुसऱ्यांकी वचून ही शुभ वार्ता दिता. त्या खातीर डिसायपल म्हणटा आमी. सो केदाळा आमी ह्या कामांत मग्न जाता, केदाळा संवसारी संगतींत आसल्या मनशांक तांकां मस्त कश्ट जातात. जावन पळया तुमी, म्हज्याच लायफान घडलां. म्हाका मस्त फ्रेंड्सांनी पुरो आसले, पूण केदाळ हांव देवाच्या राजाक आयलो, देवाची बरी खबर म्हाका मेळ्ळी आनी त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत बदल गेलें. केदाळ मस्त जण म्हज्या आचेतावन ते पयस गेले आनी केदाळ ते आतां त्या संवसारी रितीन ते जिवन आसात, पूण तांचे थंय आमकां वचोंक आनी तांचे थंय मिक्स जावंक आमकांय जायना. ते आमचे थंय जावची बदलावण. त्या खातीर आमचे भितरले सैम केदाळ आमचे स्ट्रॉंग जाता, केदाळ आमचे भायल्या सैमांत आमकां कळीत जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जॉन 16:33 काडया.
म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. प्रेज गॉड. हांगा आमकां हें उतर आमकां मस्त समाधान दिता. कित्याक म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच, खंयच्याय तरांत, जावं पुरो आमचे पर्सनल थिंग्स, पर्सनल विशयांत, नाजाल्यार आमच्या सोसायटींत, नाजाल्यार आमच्या शेजारा, नाजाल्यार आमच्या सैऱ्यां दैऱ्यांतय आमकां आसतलीच. कंत बेजाराय म्हणल्यार आसात. कित्याक म्हळ्यार संवसार असोच आसा. ह्या संवसारांत आमी जियेचे जाल्यार आमकां हें पुरो आसात. पूण आमी केदाळा जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसता तेदाळा आमकां ह्यो संगती आसल्यार आमी धैर्य सांडिना. त्या खातीर हांगा म्हणटा, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. त्या खातीर आमी कोण जेजूक सत मानता आनी जेजूच्या सवे आमी जियेता, जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी आसा आनी तेदाळा आमकां कितेंच कांय आमी भियेचे म्हणना. त्या खातीर देवाचें उतर 2 तिमोथी 1:7 म्हणटा, देवान म्हाका भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. सिस्टर वाचतात गी? देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आमकां पळया, आमकां संवसारांत जियेचे जाल्यार ह्यो 3 संगती बारीक गरजेच्यो. त्या खातीर आमकां कितें संवसारांत जियोंक जायचे, कांय उणेपण नासतना आमकां जियोंक आमकां देवान आमचे थंय ह्यो संगती दिल्या. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमचो आत्मो जावन आसा, देवाचो तो आत्मो आमकां दिला ताणें. आमकां ताणें आत्म्या रुपीन रचलें जावन आसा. त्या खातीर काल आमी टिचिंगांत आयकल्लें, ब्रदरान सांगलें, आमी आत्मो जावन आसा. आमी कोण जावन आसा म्हळ्यार आमी कूड जावन आसा म्हळ्यार आमी देवाच्या संगतींत आमी रावंक उलयता. आमी आत्मो जावन आसा आनी आमी आत्मो जाल्ल्यान आमकां संवसारांत जियोवच्या खातीर आमकां देवान कूड दिल्ली. त्या खातीर देवान आमकां 3 पार्टांनी रचयल्लें. आत्मो, मन आनी प्राण आनी कूड. मन आनी प्राण एकांत आसचें. त्या खातीर आमी केदाळय ते फिलिंग्स आनी आमी पंचेंद्रियान जियेतना आमकां 5 सेन्सस म्हणटात. आमचे दोळे, तोंड, कान, टच, जीभ, हें पुरो आमकां संवसारांत जियोवच्या खातीर आमकां हें दिलां. तशेंच आमकां कूड आमच्या मुवमेंटा खातीर, आमी काम करच्या खातीर, आमकां हर एक जाय जे त्या खातीर आमकां संवसारांत कितें करूंक आसा त्या खातीर आमकां कूड दिल्या. सो ही कूड आमकां आमी केदाळा आत्म्या प्रमाणे जियेता तेदाळा आमचे थंय ह्यो 3 संगती आमकां तो आत्म्यातावन आमकां मेळटात. बळवंत, मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत. आमच्या कुडीक आमी स्वानियंत्रीत करीचे जाल्यार पयले आमच्या आत्म्यांत आमी घटाय जायचे. आमी मोगाळ जायचे जाल्यार देवाचो तो मोग, जेजू क्रिस्तान कसो मोग पेल्याचो केलो आनी देवाचो मोगी ताणें अनुभव केलो आनी पेल्याचो मोगी केलो ताणें. त्या खातीर जेजून आमकां 2 उपादेश दिल्ले, ते सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा देवाचो मोग कर, तशेंच तुजो केल्ले बरी पेल्याचोय मोग कर. आमकां मोगाळ, आमी केदाळा देवाचो मोग आमी अनुभव करता तेदाळा मात्र आमचे जावन हेरांक ही मोग आमकां वांटूंक जाता. आमचे कडेन कांय ना जाल्यार आमी काले वांटचे. त्या खातीर आमचे भितर तो मोग आसाचे, तो मोग आमी अनुभव करीचे.
आनी बळवंत आमकां कितेंय भियोंक ना थंय. बळवंत म्हळ्यार हर एका संगतींत आमी उजवाडाची भुरगीं. आमकां काळोख आसा जाल्यार आमकां उजवाड दिसता. त्या रितीन आमकां देवान रचलां. कित्याक म्हळ्यार आमी आत्मीक रितीन कोण तो उजवाड पळयता तो संवसारी रितीन उजवाड अनुभव करता. कशें देवान पृथ्वी रचतना देवान काळोख पृथ्वी निराकार आसली रिती आसली. त्या वेळा देवान कितेंच तें उसारिनासतना देवाक कितें पळोवंक जाय आसलें, पृथ्वेक कितें जाय आसलें, देवान तें उसारलें उजवाड जावन. तशेंच आमकांय आमचे थंय ती सकत दिल्या. आमी कितें उसारता, आमी कितें सांगता त्या प्रमाणे आमचे थंय जाता आनी हेरां थंय जावंक जाता. त्या खातीर आमकां जिवीत आनी मरण दोनी आमच्या जिबेच्या अधीन दिल्यांत. ते मोगान वापरता ताचो फळ खावंक पावता म्हणून थंय देवाचें उतर सांगता. ताचे उपरांत स्वनियंत्रीत आमकां स्वनियंत्रीत आमकां कितेंच आमी दंडाळाचे म्हणून ना. आमकां नियंत्रीत आमचे तिरासान त्या वेळा म्हणसर आमी तिरासानान जियेता. आमकां कितेंच कोणी कांय करूंक जायना. त्या खातीर आमकां स्वनियंत्रीत करता तोय आत्मो आमचे सगळें दिला, आमकां दिला. आमकां कितेंच उणेपण नासतना जियोंक संवसारांत देवान आमकां धाडलां. पूण आमकां सत गोत्त नासतना आमकां देवाच्या उतराची समजून नासतना मनीस कश्टार पडला. आनी संवसारांत कितें आमकां त्या पंचेंद्रियाक दिसता आनी पंचेंद्रियाक अनुभव करूंक जाय त्या प्रमाणे आमी जियोंक संवसारांत जियेते आसा. ताचे लागून आमी देवातावन आमी पयस वचून आसा. त्या वेळा आमी सत जाणां जाता. सत जाणां जाल्लो मनीस त्या वेळा तो ते सत जाणां जावन आपले सत तो कार्यागात घालता. ते सत मानून तो त्या वेळा म्हळ्यार सत मानचे म्हळ्यार कार्यागात घालचे, संदेश आयकून कार्यागात घालचे. त्या वेळा आमी तो कार्यागात घालता. त्या वेळा आमी देवाच्या भुरग्यां बरी आमी जियेता. त्या खातीर आमकां हांगा बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत ह्यो तिनी संगती आमकां अती गरजेच्यो. त्या खातीर त्यो आमच्या आत्म्यांत दिल्यात. आमकां तितलें स्ट्रॉंग करून देवान रचलां. पूण आमी एक समस्या पळयतना नाजाल्यार आनी कितें खालें आमचे थंय घडतना आमी एक फावटी आकांता, भियेता आनी गालें जाता. त्या खातीर आमकां देवान आमकां कशें रचलां म्हणल्यार आमकां तें आमी समजून कान घेवना. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा सत जाणां जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले म्हणटा. आमकां सत मात्र सुटका दिवंक शकता. आमकां कोणीय सुटका दिवंक जायना. त्या खातीर आमी सत जाणां जायचे. त्या वेळा मात्र आमी देवाची भुरगीं जावन ह्या संवसारांत बरें एक जिवीत आमकां जिजून बसयलां, देवान बसयलां, तें जिवीत आमकां अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. मॅथ्यू 5:11 काडया. म्हजे पासोतो तुमकां आत्मान सोसूंक, दगदणी बगूंक आनी सर तरांची घडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं बागी. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. हांगा पळया म्हजे पासत तुमकां आत्मान सोसूंक, दगदणी बगूंक आनी सर तरांची घडपां करून तुमचेर आड उलयतीत. संवसारांत हें जाता की ना? आत्मान सोसूंक मेळटा की ना?
स्पेशली देवाच्या उतरांत आयिल्ल्या मनशाक चड आसा. त्या खातीर हांगा म्हणटा म्हजे पसत. कोणा पसत? म्हजे पसत. देव जेजू पसत, बापा पसत. आमी केदळ आत्मान सोंसता, दोगदोनी भोगता, तेदळ आमी देवाची स्ट्रॉंगेस्ट भुरगीं जाता. भोगूंक सर्व तरांची घडपां करून तुमचेर आड उलयतात. कोण फिलिंग्सा वयर आमच्या पंचेंद्रियतावन जियेता, मना प्रमाणे जियेता, ताका ताचे विशयांत आत्मान सोसूंक, दोगदोनी भोगूंक आनी नाना तरांची घडपां करून ताचे विशयांत उलयल्यार ताका बेजार जाता की ना? मनीस कित्याक रडता? मनशाच्या दोळ्यांत कित्याक दुकां येतात? बेजार जाता. बेजार जाता. तरी बेजार जाल्ली मनशां कशी असतात ती? खंयच्या सैमान जियेतात? मनशा सैमान. मनशा सैमान. प्रेज गॉड. त्या खातीर आमी आत्म्या प्रमाणे सांपाव म्हणटा तेंच आत्म्या प्रमाणे चला म्हणटा. आतां सांपावला कितले कश्ट आयले, कश्टां वयर कश्ट आयले ताका. ताचें तारून फुटलें. एका फळ्याच्या कुडक्यार तो थडीक आयिल्लो मनीस. आनी कितें नाना तरांचे मार, जेरबंदांचे मारी ताका मेळ्ळ्यात. ताका नाका जाल्लें केलां. आतां सुरवेर केदळा जेजू संवसारांत गेल्या उपरांत, ताचे उपरांत पेद्रू आनी जुआंव सुवार्ता प्रगट करतना तांणी थंय मागीर परतेक 7 जाणांक विंचलें. स्तेपन आनी कोण पुरो आसले ते. तेदळा तांकांय मस्त समस्या आयले. तांकांय देवाचें उतर प्रगट करूंक सोडूं ना आनी तांकां मस्त पटी वॉर्निंग दिवन तांकां मस्त तरांचे नाना तरांचे कश्ट भोगूंक मेळ्ळे. तेदळा ते कितले खुशी पावले गोत्ता. आमकां हें भोगूंक मेळ्ळें म्हणून. जेजू बरीत आमकांय भोगूंक मेळ्ळें म्हणून. कित्याक? तांचे थंय तो पवित्र आत्मो वावूरून आसलो. ते आत्मीक रितीन घट जाल्ले. आमी संवसारी रितीन जियेता, त्या खातीर आमी फिलिंग्सा वयर डिसिजन काडून घेता आनी फिलिंग्सा वयर आमकां कोणी सांगल्यार आमकां दुखता, आमकां बेजाराय जाता, आमकां आनी कितें जाता. त्या खातीर आमी केदळ आत्म्यांत बलिश्ट जाता. आमकां ओल्यो संगती आमकां कितेंच कांय गन्य करीचे म्हणून ना. 12th वर्स, 12वी वर्स वाच सिस्टर. संतोष आणि उल्हास पावा, कित्याक स्वर्गा राज्यान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदीं आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. प्रेज गॉड. संतोष पावा म्हणटा, उल्हास पावा, कित्याक स्वर्गा राज्यान यथेश्ट फळ तुमकां तयार आसा. आमकां ते खंडीत आमकां कळाचे हे कश्ट, संवसाराचे कश्ट आमकां कितेंच न्हय. आमच्या कुडीक कश्ट मेळोंक पुरो, आमच्या मतीक आमकां प्रेशर येवंक पुरो, आमच्या मतीक आनिकाले कोणी आमचे विशयान सांगले आमकां दूख बोगलां जावंक पुरो. पूण आमी आत्म्यान जियोवचें जाल्यार आमकां कितेंच आमकां आमचो फोकस खंय आसा? स्वर्गा राज्यांत यथेश्ट फळ तुमकां तयार आसा म्हणून हांगा सांगलां. त्या खातीर आमचो फोकस आतां जिजून कुर्सार इतले कश्ट सोंसले, ताका केदळ ताचे मिसांव स्टार्ट करूंक तो पवित्र स्नान खाण गेलो, तेदळ तावनूच ताका सैतान नाडूंक आयलो. नाना तरांचे कश्ट आयले ताका हर एक. आनी सैतान थंय जाल्यार थंय सांगता देवाच्या उतरांत तो थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. कित्याक? देवाच्या ताणें केदळ
तो देवाचो पूत आणि तशें अशें कांय म्हणून ताणें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा म्हणून त्या उतरांनी ताका सैतानाक ताणें धवडायलो. अशेंच आमचेय केदाळे पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. ह्या उतरार आमचे फोकस आसा जाल्यार आमी कितेंच उण्यापणान आमी संवसारांत जियेचे म्हणून गरज ना. आमकां संवसारी रितीन आमच्या दोळ्यांक दिसता जावंक पुरो आमकां उणेपण आसा, आमकां कश्ट आसात, आमकां दगदणी आसा, आमकां तें आसा, आमकां हें आसा, आमकां सोसायटींत आमकां एक अशें उलयतात आमचे विशयांत. आमकां कांय गन्य करीचें म्हणना. आमी केदाळ आमी आत्म्यान बलिश्ट जाता. आमचे सगळें देव वावुरता. त्या खातीर हांगा बरयलां, तुमचे आदी आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच सदक दिल्यात. नाना तरांची गडपां करून आनी काले सांगोन कित्याक सत हर एका मनशाक स्विकार करूंक जायना. त्या खातीर देवाचे उतार म्हणटा आपयले सभारसात विंचून काडले थोडेच म्हणून. म्हणटा की ना देवाचे उतार? प्रेज गॉड. कोणी उलयना. प्रेज गॉड. ब्रदर देवाचे उतार म्हणटा की ना? म्हणटा. हा, तेणे सगळ्यांक आपण दिला. आता आमी पयले एक पोटी हांगा खंयचे त्याच्या रायाच्या पुताच्या काजाराच्या जेवणाक आपण दिल्ले. इन्व्हिटेशन ताणें दिवन तांच्या नौकरांक ताणें आपण हाडूंक धाडले. तांणी ताका इन्कार केले. कशें जालें? अशेंत यंत ही ओपार पळया. त्या खातीर देवाचें उतर स्पश्ट रितीन आमकां सांगता, आमकां समजयता. पूण आमी तें खंयच्या रितीन कान घेता. आमची आतां ओंप्याची ओपार आमी पळोवंक गेल्यार थंय तशेंच कितल्या नमुन्याची माती मेळटा आमकां सुवात? 4 नमुन्याची मेळटा वैगी. त्या खातीर आमी खंयच्या सुवातेचे मनीस जावन आसा? आमी बऱ्या सुवातेचेर आसा ओंगी? वैगी कांट्या झाडांमध्ये आसा ओंगी? कडपी सुवातेर आसा ओंगी? मेरेर आसा ओंगी? त्या खातीर आमी पयले आमी चिंतीचे आमी खंय आसा म्हणून, आमी खंयच्या सुवातेर आसा म्हणून. आमचो फोकस आसा जे आमकां जेजू क्रिस्तान कितें बसयलां, देवान कितें बसयलां तें आमचो फोकस ताचे वयर आसाचे. त्या खातीर आमकां कितेंच उणेपणान जियेचें म्हणून कांय ना. संवसारी रितीन उणेपण भोगूंक पुरो आमकां. पूण आमी आत्मीक रितीन आमी ग्रेस्त केदाळ जाता. केदाळ आमकां कितेंच उणेपण आमचें संवसारी रितीन आसल्यारय आमकां तें उणेपण आमकां कांय भोगाचें म्हणून ना. प्रेज गॉड. 1 John 8 काडया आमी. वय 8:31. Sorry, John 8:31. Praise God. Praise God. आपणाक सतमंतल्या जुदेवांक जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस्त जातल्यात. आता आमी खरे शिस्त जाल्या ओंगी. वय.
प्रेज गॉड आपणाक सत्मानतल्या आता जुदेवांत मुस्तुद नसले पूण तांतू आपणाक सत्मानतल्या जिजूक सत्मानतल्यांक दुदेवांक जिजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस जातल्यात. काल जावचें म्हळ्यार कशें? उतरा प्रकार चलचें. उतरा देवा प्रकार चलचें. त्या खातीर सत्मानचें. हांवें वडोल विचारलें आमी बिलीवर गी आमी डिसायपल गी म्हणून. त्या खातीर आमी चलचें आनी मागीर हांगा कार्य. म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे जातल्यात. हे जाळा आमी डिसायपल म्हूण जाता आमी खरे शिस जाता. हांगा म्हणटात खरे शिस म्हणून. त्या खातीर आमी अशी शुभ अर्थ आयकता. आता एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार मुसलमाना देवाचे उतर आयकतात. आता एक्झाम्पल देवाचे उतर आता झुमात आयकता आमी शिकोवन आयकता. आता एक सिच्युएशन काले म्हणी येता झूम जाल्ले कुडले ते दाळ आमी कशें आसता? आमी बदलता गी आमी शिकोवन आयकल्ल्या प्रमाणे आसा? आयकल्याप्रमाणे रावंक प्रयत्न करता. प्रयत्न करता. प्रेज गॉड प्रेज गॉड. तेंत प्रयत्न म्हळ्यार आमी केदाळा प्रॅक्टीस करता ते प्रयत्न वय गे. प्रॅक्टीस करतानाय आमकां मस्त कश्ट येतात. आमकां ताचे प्रमाणे संवसारान जियेतना आमकां कश्ट येतात. पूण आमी केदाळा प्रॅक्टीस करन आमी तांतू जैत जोडता तेंच आमच्या मुखलो मनीस पळयता कितें अशें चेंज जालो हाचे कडेन कशी बदलावण आयली. आता आमचे काले कितेंय आमकां दोळ्यांक दिसलें ते इमिडिएट सांगता. आता घरा रांदलें इल्लें चेप्पें जाल्यार मीठ ना जाल्यार आमी इमिडिएट सांगता. इल्ली आमसान उणी आसा जाल्यार कालें समजावना सांगता की ना. सांगतात. आमी हे एक्झाम्पल मात्र पूण दुसरे सांगती आमी. तशेंच. आमी तशेंच आमी देवाचें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे आमी कार्य करीजे म्हणून चिंता. पूण आमकां करूंक मस्त कश्ट आसात. पूण आमी केदाळा डेली तें प्रॅक्टीस करता तेदाळा मात्र आमी तांतू जैत जोडूंक जाता. आता जिजून जाल्यार केदाळा थोडे फावटी शिकोवन दितना आता जायराच्या दुवेक हुशार नासल्या टायमार जाहीर सकळशी सांग आपण गेलो जिजू ना. त्याप्रमाणे ते कोण त्या प्रमाणे ट्रेन जाला कोण ताचे प्रमाणे जाला कोण बावडताचे प्रमाणे तो ना. केदाळ आमी चिंती आमी केदाळ जनावट्टू बरसतना आमचे उलोवणे कशें आसता आमी ते चिंतीचे. आमी संवसार उलयले बरी आमी प्रत्येक देवाच्या उतरांत येवन आमी प्रत्येक संवसार उलयल्ल्या प्रमाणे आमी उलोवंक गेल्यार आमचे थंय बदलावण येता. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत आतां पळया देवाच्या उतरांत प्रॅक्टीस करून जिवचे मनीस उणे. आमी शुभ अर्थ आयकता देवाचें उतर आयकता पूण आमी प्रॅक्टीस करून उलोवचे मस्त मनीस उणे. पूण हर एकलय पुरा भवाडती रितीन आत्मीक रितीन संपूर्ण रितीन जियेला म्हणूंक जायना. हर एकल्याक मेटांनी टेस्टां आसात. हर एका मनशाक संवसारांत जियेतना अले संदर्भ येतात. पूण केदाळ आमी देवाच्या उतरांत चड वेळ करसिता आनी त्या प्रमाणे आमी आमचो संदेश आयकून त्या प्रमाणे आमी कार्यागात घालता केदाळा मात्र आमचे थंय ती बदलावण येवंक जाता. नाजाल्यार आमी देवाचें उतर आयकोनचें मात्र आमची जिणी दुसरीच आसता. प्रेज गॉड प्रेज गॉड. कोणाकी कांय उलोवंक आसा ऍड करूंक आसा?
म्हळ्यार कमिटमेंट. वय वय म्हळ्यार कमिटमेंट न्ही ब्रदर. वय ते कित्याक म्हळ्यार आमचे कंप्लीट जावचें एक संदेश आयकल्या उपरांत ते कंप्लीट जावचें ते कमिटमेंट वय म्हळ्यार ते कार्यागात म्हणटात म्हळ्यार प्रॅक्टीस. आमचे दिणें प्रॅक्टीस करचें. वय निरंतर आनी ते प्रोसेस. आउटपुट हाडचें. वय आउटपुट हाडचें, फळ हाडचें वा रिजल्ट. फळ हाडचें, वय रिजल्ट हाडचें. हे निरंतर ते तुम्ही सांगा 100%. मध्ये मध्ये टेस्ट येवनूच आसता. ऍक्च्युली टेस्ट आमकां हेल्प तें प्रमोशनाक वय न्ही गे. वय त्याच दिशेन आमी टेस्टा केतले. वय वय आतां जिजुकी टेस्टा आयल्यान वय न्ही गे. आनी हांकां जाल्यार शिसांकी आयल्यान, खंडीत 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 मेटांनी. मेटांनी आयल्यान. वय 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 टेस्ट आयले तितलें बरें न्ही. म्हणल्यार बरें प्रमोशन. मागीर ते म्हणटा न्ही उपरांत तुमकां कांयच उणें आसचें ना म्हणून. जेम्स वय 1:4 न्ही गे. वय वय लास्ट म्हळ्यार हें पुरो पास जावन उपरांत तुमकां लास्ट वकाले म्हणल्यार कांयच उणें आसचें ना. वय. विरासनाच्या पावल्यार तिरस पावल्या. तुम्ही ते गुणी जातल्यात आणि वय तुमकां उणें आसचें ना. वय तेंत देखून आमकां ते 2 तिमोथी 1:7 ते त्या खातीर आमकां ते देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवोन मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत हातूंत फूल पॅकेज आसा. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. ते आमी रिमाइंड करीत आमकां देवान हो आत्मो दिला न्ही गे. वय 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 घडी घडी रिमाइंड करते रावचें पडटा. आनी 1 जॉन 4:4 ती म्हणटा न्ही संवसार सोवें न्ही गे. संवसार वय मुजे सोवें आसलो आत्मो संवसारान आसल्या आत्म्या प्रास बळादीक मुजे सोवें आसलो आत्मो अशें तालें आसा वय. वय वय सेम. वय भुरग्यानो तुम्ही हय. देवाच्या घरा पाटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली. नाही ते नाही पण वय वय सॉरी वय करेक्ट वय 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 तुमचे सोवें आसा तो. कंटिन्यू. समा सिस्टर वय प्रेज गॉड. संसारात सगळ्या असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. वय कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाचो तूं आत्मो दिला त्या आत्म्यान आमकां रचलां. वय पूण आमकां आत्म्याची हें गुप्त नासतना आमकां संवसारांत जियेतना आमी यंत अशें आमच्या कुडीन आनी मनान जियेता. ते तांतू जावन ते. वय Yes, praise God. Praise God. प्रेज गॉड प्रेज होय, गॉड. होय, तुम्ही सांगल्या बरी आम्ही त्या जाणा देवाच्या उतरां देता त्या जाणा मस्त समस्या येतात ना म्हणून आमच्या जावन जायते पयशे येतात ते देवाच्या उतरांत आसा पूण ताचेर जैत व्हरूंक एक सोल्युशन आसा काले म्हणल्यार सेकंड कुरिंथियन काल वाचले ते 18-19 घालतात गे कोटी सेकंड कुरिंथियन 18-19 काल वाचला जर आपण टीचिंग देताना काल कोण आहे पोरगी प्रेस गॉड ओरगे सेकंड कोरिंथियन्स 18-19 18 18-19 नाही चॅप्टर होय सेकंड कुरिंथियन 4:18 सॉरी 4:89 वय चॅप्टर 4 चॅप्टर 4 वय वय होय ఎంత आमकां होय दोळ्यांक होय ते नाही ओइले पहिले तात्कालिक तात्कालिक आमचे वयर येतात ते हळवायचे आणि तात्कालिक कष्ट दगद कसलेच सर नाते अनंत शासनिक महिमेक आमकां तयार करतात. ओके आता पळया हांगा बटला कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवायचे आणि तात्कालिक
कष्ट देत कसलेच सर नातलेले अनंत सस्निक मायमेक आमकां तयार करतात म्हणटा पळय गे. आता हे वाक्य आमच्या जिवितार जायचे जाल्यार आमचे ते येवन झाडवायचे कष्ट, या तात्कालिक कष्ट, या कसलेच सर नातलेले अनंत सस्निक मायमेक आमकां तयार करीचे जाल्यार ताका काय म्हणटा की आमच्या जिवितांत पळयचे जाल्यार नेक्स्ट वाक्य इम्पॉर्टंट 18 समजलें की ते काय बघितलं दोळ्याक दिसता त्या वस्तूचेर आमचें ध्यान मन आमी दवरिना पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टी पडटा ते तात्कालिक पूण दिश्टी पडना ते सदां काळ बाळटात आसले म्हळ्यार हे 70 स्टेप जायचे जाल्यार ताचे रिजल्ट पळयचे जाल्यार हे स्टेप फॉलो करीचे आमी तेंचे 18 कळ्ळें होय 18 फॉलो केल्यार आमकां 17 आमचे जिवितांत पळोवंक जाता. ताका आन्सर दिला 17 जायचे जाल्यार तुमी 18 केल्यार तुमचे 17 पळोवंक जाता त्या रितीन म्हळ्यार दोळ्याक दिसता आमकां कोत्ता न्हय म्हळ्यार भावार्थान जिवनचें आमी तेका मात्र आमच्या समस्ये वयर आमकां जैत करूंक जाता. दोळ्याक दिसचे पण जियेल्यार आमकां कश्ट ते व्हडले गुड्या बरे दिसतात. कोणेक उलयतना जावन दी काले तात्कालिक कसं व्हडले काले ल्हान एक शेळ जाल्यार व्हडली तरी व्हडले व्हडले कळ्ळें की तर दोळ्याक त्या लागून आमी दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूचेर आमचें ध्यान मान दवरिना पूण अदृश्ट वस्तूचेर अदृश्ट म्हळ्यार आमकां दोळ्यांक दिसना देवाच्या उतरांत कितें बरयलां बसवणी प्रॉमिस ती पण आमच्या दोळ्यांक दिसना ते भावार्थाचेर आमी भाचेवचें भावार्थान जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा ते तात्कालिक आतां आमचे कुडीर काले समस्या कश्ट पिडा ते तात्कालिक पूण दिश्टी पडना ते सदां काळ बाळटा कितें देवाच्या उतरांत कितें बरयलां ते सदां काळ बाळटा तसलें प्रेज गॉड प्रेज गॉड होय ताका ते कनेक्ट करता होय करेक्ट एक्झॅक्टली. आणि कोणाक काय ऍड करूंक आसा? टेस्टामनी काय आसा की कोणाची नाजाल्यार ब्रदर आमी ओके ओके फाल्यां आमचे ओके मागीर सांगा. मोगाळा बापा अर्घां तुका दिता बापा. येस लॉर्ड. बापा तुज्या उतरां वयर येस लॉर्ड. आनी तुवें आमकां आयच्या टिचिंगान तुवें आमकां खंयचो आत्मो दिलाय. येस लॉर्ड. आमकां तो बियोंग करता तो आत्मो दिवंक नाय. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो आमकां दिलाय म्हणून तुवें सांगलाय बापा. येस लॉर्ड. बापा त्या खातीर आमकां कितें सुवणेपण नासतना संवसारांत जियेत म्हणून तुवें आमकां शिकयलें बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा आमी नेणटीं जाल्यार आमी धाकटीं जाल्यार आमी उणेपण आसलीं जाल्यार तुवें आमचें उणेपण नेणटेपण आनी कितेंच तुवें तें धरिनासतना आमकां तुवें तुजीं भुरगीं म्हूण स्विकार केल्ल्याक तुका अर्गां दिता बापा. जेजू क्रिस्तुच्या एकवटान तुवें आमकां स्विकार केलाय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा तुज्या पवित्र सवें आमकां तूं सदां न्हीत आमचे सवें तूं वावूर नासाय. तूं आमकां तुज्या संगातपणांत जियोंक तूं आमकां तुजो पवित्रत्व आमकां व्हरतो आमकां संगातपण दिता बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्वाच्या मजतीन आमेन. Praise God. Thank you, brother. Thank you, sisters. Thank you, Father. Praise God. Sisters, thank you. फाल्यां आमची समर सेंडांत रिट्रीट आसा. सकाळीं 9:30 सांजेर 4 वरां पर्यंत. तुमी येया, दुसऱ्यांक सांगा, दुसऱ्यांक आपण हाडा. प्रेज गॉड. God. Praise God. आमी फाल्यां मेळया. Praise God. फाल्यां मेळया.